हो रा ला ला शी 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 हो बा 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 हा रा हा ला हा ला हा ला हा ला हा ला हा ला. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise God. आम्ही सुरवातेक मागणे करूया. अर्घा तुका बापा, वखाणणी तुका बापा, या दिसा खातीर, या वेळा खातीर, आनी जी आमची आयजूय भाव भयणां हिंगासर हाजीर हा, तुवें तांकां नांव घेवन एक एकल्याक हिंगासर हाडलें बापा. हें तुजें उतर आयकोंक, कित्याक हें उतर जावन आसा जिवें उतर, हें उतर जावन आसा पदवेचें, आनी ह्या उतरान आमी रिगोन रावप भोव गरजेचें. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा सगल्या बरेपणा खातीर, सगल्या देण्या खातीर, तुवें आमकां आशिर्वादीक केल्ल्या खातीर, आनी दुसऱ्यांच्याय जिवितान आशिर्वादीक जावचे खातीर आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा ह्या उतरा खातीर. आमी तुका वाखाणटा बापा तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां सगल्या बेसांवांनी ऑलरेडी भरलें. जेजू क्रिस्त येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक. हे सुभामपणाचें जिवीत तर आमी जियेतलीं जाल्यार बापा ह्या उतरानूच सगळे गूट लिपलेले आसा. आमी खाली ह्या उतराक टायम काडप, ह्या उतराक विस्वाशी रावप, हें उतर सांगता तेंच आमच्या जिवितांत मानून घेवप, कित्याक हें उतर जावन आसा सोत. आनी ह्या सोतावून आनीक कसलेंच सोत ना. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या सोता खातीर. ह्या सोता हें सोत आमकां कळीत जातलें, आनी ह्या सोता वरवीं आमी सुटका आमकां स्वतंत्र फावो जाता. सो जितली आमी ह्या सोतान रिगून रावता बापा, तितली तितली आमच्या मोनाची नवसरणी, आमच्या जिविताची नवसरणी जाता बापा. पूण हें उतर आमच्या जिवितान भोव गरजेचें. आमी तुका आर्गां दिता बापा पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर. हें पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, तो आमचे सवें रावपाक येयला. आदल्या कोरारान आमी जाणाव पवित्र आत्मो येतालो, काम करतालो आनी वयतालो. पूण आतां ह्या नव्या कोरारान पवित्र आत्मो येयला आमच्या थंय रावपाक. तो आमचो हेल्पर, तो आमचो एडवोकेट, तो आमचो सगलो. पूण आमी विसरल्या बापा तेजेर पातयेवपाक, तेजेर स्थिर रावपाक, तेजें उतर कितें सांगता तें मानून घेवपाक आमी चुकल्या बापा. आमी तुका आर्गां दिता ह्या उतरा खातीर. ह्या उतरा उद्देशी आमच्या जायत्यांच्या जिवितान आनी पयले सुवातेर म्हज्या जिवितान खूब बरेंपण येयलां. ह्या उतरा विशीं आमकां कितेंच बरेंपण येयना, पूण ह्या उतरांतल्यान आमकां येता. आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा. हो भावार्थूय जो येता तो ह्या उजिव्या उतरांतल्यानूच येता. जितले आमी उतराक कान दिता, जितलें आमी उतर हें आयकता, हो भावार्थ आनीक 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 आमच्या जिवितांत वाडत रावता. आमी तुका आर्गां दिता बापा तुज्या पुता खातीर आनी सगल्या देण्या खातीर. आमी तुका आर्गां दिता बापा. आनी जें कितें तूं म्हज्या तोंडानसून उलयतलोय तें जावं दी तुजें उतर धुनिया. तुजेर पातयेता येद्या वखदार बापा. म्हजें कांयच न्हू, पूण तुजें जिवें उतर. आनी जंय खंय आमच्या जिवितान आमकां दिसता वाठार आसा मेलोल्या कशें, पूण हें उतर आमच्या जिवितान जीव हाडटा, कित्याक ह्या उतरूच जिवीत हाडटा. मेलेलें आहा थंय हें उतर आमकां जीव हाडटा. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचें नांवी करतां. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कोण आहा सगलीं? आशिर्वादीक हे सायडीन, आशिर्वादीक हे सायडीन, आशिर्वादीक. आमी आशिर्वादीक आमकां देवान कित्या खातीर केल्यात? दुसऱ्याच्या जिवितान आमी आशिर्वादीक जावचे खातीर. आमी आतां दुसऱ्याच्या जिवितान तर आशिर्वादीक जातेलीं जाल्यार कशे भाशेन आमी जावं येता? कशे भाशेन आमी आशिर्वादीक जावं येता दुसऱ्याच्या जिवितान? आमच्या बळान ना.
पवित्र आत्म्याच्या बळान. आनी पवित्र आत्मो आमकां आमच्या आदाराक आसा. तो आमचो हेल्पर. ताज्या उद्देशीं जेन्ना आमी ताज्या फेलोशिपान येता तेन्ना आमकां तो आनीक 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 उतराची सोजमणी दिता. तो सोजमणी दिता, पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा आमी ती सोजमणी मानून घेता काय? आतां आमी ही सोजमणी कशे भाशेन मानून घेवंक जाय? मनान की काळजान? काळजान. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. काल आमी कितें शिकतालीं? कोण आसली ती? काल आमी कितें शिकतालीं? उगडास करात. पवित्र आत्मा तोय उगडास दिता आमकां, पूण आमी विचारूंक जाय पवित्र आत्म्याक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कितें शिकतालीं आमी? ना ना, उतर सांगा. उतर कितें तुमच्या काळजाक लागला पळय तें. मोग ओतयला. ओके. आनी कोण सांगूंक शकता? ओके. कितले जाणांक उगडास ना? कितले जाणां विसरल्या? कितलीं जाणां विसरल्या? कितल्या जाणांक उगडास ना? उगडास ना म्हटल्यार कितें? तुमीच सांगात. हें उतर जें परगटणी जाल्लें तें कोणें व्हेलें? खंय व्हेलें? चोरून व्हेलें. करेक्ट? म्हटल्यार तें उतर आमच्या काळजान नासलें. तुमी आयकलां 4 भाशेची माती? पयली माती खंयची? वाटेर पडलेलें. आनी वाटेर पडलेलें उतर सगळीं आयकतात, पूण कितें ना? सोजमणी हा? सोजमणी येयल्ली जाल्यार सोजमणी ती विसरोंक जाता? ती आमी खंय बाळगून दवरूंक जाय? काळजान. आनी सगळ्यांतली बऱ्यांतली बरी माती खंयची? चवथी जमीन. ती खंयची? ही हा ती जमीन? आमचें काळीज. जोरी तर तें काळजान आमी आमच्या ती उतराची बी पडल्या जाल्यार आमी तें उतर आयकलां आनी तें उतर आमी सोजमल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. आमी तेंच शिकता न्हू. पोतून आमी कितें नवें शिकयता? ना. पवित्र आत्मा आमकां तेंच शिकयता. प्रेज गॉड. सो आमी एक मानून घेवपाक जाय. जेन्ना आमी हिंगर उतराक बसता तेन्ना आमी आयज भयण शिकयताली न्हू प्रोवर्ब्स 4:20 कितें म्हणटा? म्हज्या पुता म्हज्या उतरां चित दिवन आयक. कित्याक म्हणटा काय थंय म्हज्या पुता म्हज्या उतरां चित दिवन आयक? कित्याक हें उतर आमच्या काळजान आसपाक जाय, बाळगून दवरूंक जाय. आमी दवरता? आमी तितल्याच टायमाक आयकता, तितल्याच टायमाक आमी संतोश बरीत जाता. म्हणल्यार संतोश बरीत जावप म्हणल्यार कितें? आमी तें उतर मानून घेता, पूण आमचो भावार्थ आसना. आनी तें बी म्हटल्यार खंय पडलेलें? खोडपान, खोडपे जमणेर. प्रेज गॉड. तेका लागून जेन्ना आमी हिंगासर येता आमी पवित्र आत्म्याचोच आदार मागपाक जाय. म्हाका उगडास येता जेन्ना हांव देवाच्या उतराक वयतालें न्हू कलंगूट. एक दीस असो नासलो की हांव न्हिदोन आसलीं. न्हिदोन हांव खंय पावतालें ती म्हाकाच खबर आसनासलेली. पूण त्या टायमार म्हाका उतराची सोत खबर नासलें. त्या टायमार म्हाका कळीत जायनातलें की हो सैतान येता चोरूंक उतर. आयकतालीं पूण सोजमणी ना. म्हणल्यार ती बी खंय पडटाली? सोजमणी ना ती पयली माती. वाटेर पडलेलें बी. वाटेर पडलेलें बी कोण येवन खाता? सुकणें येवन खाता. मातयेन भितर पडलेलें सुकणेंच काडूंक जाता? तेका लागून गरजेचें हें बी जें आमी देवाच्या उतराची बी हा ती आमच्या काळजान रिगोवन दवरपाक.
आनी जेन्ना आमी हें रिगोवन दवरतलीं तेन्ना आमी विसरची ना, कित्याक तें बी आतां म्हज्या काळजान पडलां आनी म्हजें काळीज जावन आसा बरी माती. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ना रे आमी हिंगासर उतराक येयली आनी आमकां उगडासूच उरोना, आमी विसोत्ता. प्रेज गॉड. ताका लागून सुरवातेकूच विचारलेलें कितले जाणांनी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हॅव फेलोशीप विथ द होली स्पिरीट. कितलीं जाणां रितीर जावन वचोन पवित्र आत्म्या सांगाता बसतात आनी कितें शिकयलां तें बरे भाशेन परतून तेजेर नियाळ कोत्ता. आतां तर आमी उतराचो नियाळ करिना जाल्यार आमी कसलो नियाळ कोत्ता? संवसारी. त्याच संवसारी नियाळान सैतानाक आमी रीग दिता. सैतानाचें कामूच तें. तो कितें चोरूंक येता आमचे कडसून? देवाचें उतर. देवाचें उतर. कित्याक तें उतर जावन आसा भोव मोलादीक. त्या उतरांतल्यान आमकां सुटका फावो जाल्या. त्या उतरांतल्यान आमच्या जिवितान बरेंपण येयलां. ताका लागून तो येता फोटी घेवन आपल्यो. पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा, आमी तेज्या फोटींग पडटा काय? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. ताका लागून देवाचें उतर पासून आमकां म्हणटा प्रोवर्ब्स 4:20, म्हज्या पुता म्हजे दुवे म्हज्या उतराक चीत दिवन आयक. हे उतराक जितलें हांव चीत दिवन आयकोता ते आयकल्ल्या उतरान म्हाका कितें जाता? आमकां भावार्थ कसो येता? बाय हियरींग एंड हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. रायट. देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. आतां देवाचें उतर काल आयकल्लें तर आमकां आयज उगडास ना जाल्यार हें उतर हांवें म्हज्या काळजान किल्लोत घातलां. तें वाटेर पडलेलें बिया भशेन जालें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो काल आमी शिकतालीं पवित्र आत्म्याचेर. ताका लागून पवित्र आत्म्याचो संबंद भोव गरजेचो. जायते फावटी आमच्या घोराब्यान आमच्या फॅमिलीन आमी कोणाचेर डिपेंड जाता? मनशांचेर. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? बी मॅन प्लिजर, गॉड प्लिजर. गॉड प्लिजर. एन आमी तर खऱ्यांनीच देवाक प्लीज जाता तशीं जातलीं जाल्यार आमी ह्या उतरान रिगोन रावप भोव गरजेचें. हें उतर कितें सांगता तें आमच्या जिवितान आपणावपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक तेज्या उतरांतल्यानूच आमकां सोत कळीत जाता. तेज्या उतरांतल्यानूच आमकां सोत कितें तें कळोन येता. आनी जरी तर आमचें दान मन ह्या उतराचेर ना जाल्यार तो रावलाच. कितें करूं? हें उतर चोरूं. हें उतर एक पाट ताणें चोरलें म्हणटा तो कितें कोत्ता? इबाड कोत्ता. इबाड जातकूच आमकां कितें फावो जाता? मरण. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जरी तर आमी ह्या उतराचेर आमी तर एक डिसिजन घेतलें की आमी ह्या उतर आयकोतलीं, चित दिवन आयकोतलीं. हें उतर कितें सांगता तें आमी सारकें आमच्या काळजान बाळगून दवरतलीं. ह्या आतां हें देवाच्या उतराक तिजोरी आहा. ही तिजोरी म्हटल्यार कितें? काळीज. प्रेज गॉड. तुमच्या घरांनी तिजोऱ्यो ना? आसा की ना? तुमचे व्हॅल्युएबल थिंग्स दवरपाक आसा? ना दिसता. आसा? दोत्ता तुमी तितून? दोत्ता की दवरिना? कित्याक दोत्ता? तुमकां कोणें सांगलां चोरूंक येता म्हणून? तुमकां चिंतना. संवसाराच्यो दास्ती सारकें मनान चिंतना घडयत आसता. ताका लागून आमी जेन्ना भायर सरता तेन्ना घरांतली पासून आमी खंय भायर सरता? हां? लॉक मारून? सगळीं लॉक मारून येयल्यात घरा कडेन? प्रेज गॉड. लॉक मारतात न्हू आमी आनी परतून कोण फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर रावता पासून जर देंवता आनी परतून चॅक करता. सारकें न्हू? तेच भाशेन ह्या उतरूय. हें उतरूय जावन आसा मोलादीक. इट्स मोर व्हॅल्युएबल दॅन गोल्ड एंड सिल्वर दॅन वॉट वी हॅव. ह्या उतराक तर तिजोरी म्हटल्यार आमच्या काळीज. आनी जरी तर हांव ह्या काळजान हें उतर बाळगून दवरतां आनी ह्या काळजाची तर हांव काळजी करतां
जाल्यार चोराक कितेंच आमच्या कडसून चोरून व्हरोंक जायना. कित्याक चोराक एक टायटल आसा, तो कितें? तो येता चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. चोरूंक, इबाड करूंक आनी जिवेशी मारूंक. प्रेज गॉड. पयलो तो चोरता, मागीर तो इबाड करता. आतां दर एक एग्जाम्पल, उदाहरण घेवया. आमच्या घरांत तर एक चोरी जाली. ओके, हांव म्हणना जावची, जाली ही एग्जाम्पल. एक चोरी जाली आनी ते चोरयेन सगळें भांगार, सगळें कितें लाखांनी पयशे आसले ते सगळे गेले. आतां ह्या घराची परिस्थिती कशी जाल्या? बरी आसतली ओ इबाडटा. इबाडटा. सैतानाचें काम तें. कितें चोरपाक? सैतानाक आमचे भांगार नाका, आमचे पयशे नाका, आमचे कडेन कितें बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आहा त्यो नाका, पूण ताका कितें जाय? उतर. कित्याक उतरां उदेशी जी आमकां सोजमणी मेवता, तेंच उतराचे सोजमणे उदेशी आमकां सोत कोळीत जाता आनी तेंच सोत आमकां सुटका दिता. सो आमकां सुटका जाय ओ त्याच हितून बांदपासान, त्याच गुलामपणान आमी रावल्लीं आमकां जाय? सुटका जाय. कितल्या जाणांक सुटका जाय? प्रेज गॉड. सुटका आमची ऑलरेडी खुर्सार जाल्या, पूण ज्या मेरेन हांव म्हज्या मनाची नवसणी करिना, ज्या मेरेन हांव ह्या उतराक रिगोवन रावना, ज्या मेरेन हें उतर कितें सांगता तें हांव म्हज्या जिवितान कोरणेन घालिना, म्हजें जिवीत तशेंच उरता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. ताका लागून ह्या पवित्र आत्म्याच्या संबंधान रावप भोव गरजेचें. थँक्यू जिजस. हालेलुया. काल तुमकां उगडास आहा, आमी एक एग्जाम्पल घेतलेलो. कोणाक तो तरी उगडास आहा? एकूच एग्जाम्पल घेतलेलो आसा उगडास? थँक्यू जिजस. हालेलुया. आमी एक उदाहरण घेतलेलें न्हू कंपनीचें. येयलो उगडास? प्रेज गॉड. आमी एक उदाहरण घेतलेलें एका कंपनीचो जो बॉस आसता, पूण थंय मातशें चुकीचें जाल्लें. जेन्ना तें बॉस म्हटलेलो आमी तो फकत सायन मारता आनी पवित्र आत्मो पर्सनल एसिस्टंट आसता. पूण तो पवित्र आत्मो पर्सनल एसिस्टंट न्हू. कित्याक? पवित्र आत्मोच बॉस. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. Hallelujah. Can we go there? John 14:25, we can start. John 14:26-25. I have told you these things while I am still with you. ही कोणाची उतरां? जेसूची. जेजू कितें म्हणटा? हांवें तुमकां सांगलां ह्यो वस्तू आपूण तुमच्या बारी आसलो तेन्ना. स्टील विथ यू म्हणल्यार जेजू तेंच्या बाराबीर आहा आनी तेन्ना जेजू तेंकां सांगता. बट द हेल्पर, कम्फर्टर, एडवोकेट, इंटरसेसर, काउन्सिलर, स्ट्रेंथनर, स्टँड बाय द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name. कोंकणीन वाच. थँक्यू जिजस. आमचो हेल्पर कोण? शुअर. जर आमी मनशा कडेन कित्याक वयता? आमी मनशाच्या आदार कित्याक मागता? आमी होली स्पिरिटाचेर कित्याक डिपेंड जायना? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कॅन यू रीड? या. तुमचे मोदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शेरोती मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनीक हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. कितें म्हणटा? बट द हेल्पर, कम्फर्टर, एडवोकेट, इंटरसेसर, काउन्सिलर, स्ट्रेंथनर, स्टँड बाय. म्हळ्यार ही सगळीं नांवां कोणाची? ह्या नांवान कोणाक आमी वळखता? पवित्र आत्म्यांक. प्रेज गॉड. द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name. आतां ही गजाल जेजू आमकां सांगता केन्ना? वो जेजू खुर्सार आपलें समर्पण करच्या पयलीं. प्रेज गॉड. इन माय
place to represent me and act on my behalf. So इंगासोर म्हणटा in my place, म्हज्या सुवातेर म्हाका रिप्रेझेंट करतलो. कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. जेजू इंगासोर आहा, संवसारान हा, तो कोणाक सांगता? शिसांक सांगता. प्रेज गॉड. ही विल टीच यू ऑल थिंग्स. आमकां सगळ्यो वस्तू कोण शिकयता? पवित्र आत्मो. And he will help you remember everything that I have told you. Praise God. He will teach you all things. And he will help you remember everything that I have told you. So वो scripture घेवन आमी तो example घेतलेलो, right? कंपनीचो. पण खरें म्हटल्यार आमचो बॉस कोण? Holy Spirit. Praise God. Thank you, Jesus. Can you read in Konkani again? तुमचे मोदें आसतना तुमच्या मध्ये असताना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शेरोती मुणगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी बाप कोणाच्या नांवान आमकां शेरोती धाडटलो? अजूनही धाडटलो की धाडला. ही जेजूच्या मरणा पयलीं खबर म्हणून धाडटलो. पूण आतां पवित्र आत्मो ऑलरेडी धाडला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ही विल टीच यू ऑल थिंग्स अँड ही विल हेल्प यू रिमेंबर एवरीथिंग दॅट आय हॅव टोल्ड यू. आतां जेजू हिंगोर म्हणटा तो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. सेम थिंग रायट कोंकणीन. प्रेज गॉड. आतां हिंगोर जेन्ना जेजू म्हणटा तो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो म्हणल्यार शिसांक तो एक तांकां घुट उक्तो कोत्ता. जेन्ना आमी ह्या उतरान टायम साडटा तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयता आनी दुसऱ्यांच्या जेन्ना हांवें तुमकां विचारलें तुमी आशिर्वादीक आनी आमी दुसऱ्यांच्याय जिवितान आशिर्वादीक जावंक जाय. पूण दुसऱ्यांच्याय जिवितान जर आमी आशिर्वादीक जातलीं जाल्यार ह्या उतरां उद्देशीत आमी जातलीं. कित्याक जें कितें जेजू उलयलां ही वील टीच यू ऑल थिंग्स. जेजू आतां कोणाची खबर कोत्ता? पवित्र आत्म्याची. सो ताणें आमकां हो पवित्र आत्मो धाडून दिला कित्या खातीर? सगळ्यो वस्तू आमी शिकपाक. वस्तू म्हटल्यार बायबला प्रमाणे आमी शिकपाक. अँड ही वील हेल्प यू रिमेंबर एवरीथिंग दॅट आय हॅव टोल्ड यू. सो जेन्ना आमी ह्या उतरान टायम सारता, जेन्ना आमी हें उतर घेवन आमच्या काळजाक लायता, ही बी देवाच्या उतराची परगोटणी जाता, तीच बी आमी आमच्या काळजान किल्लोत घालता, तेन्ना ह्या काळजान ती बाळगून दवरपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आनी चवथी माती म्हणल्यार आमी जाणा बरे मातयेन पडलेली बी जें उतर आयकलां आनी तेजी सोजमणी घेतल्या आनी आमी सोत मानता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो ही वील टीच यू. जेन्ना आमकां एक संदी मेवता दुसऱ्यांक हें उतर परगोटूंक. सोजमोया कोण पिडेनूच आहा, ह्या उतराची जाणवाय ना, जेजूची वळख ना. पूण हिंगो जेजू शिसांक शिटकायता. ही वील टीच यू ऑल थिंग्स. ऑल थिंग्स म्हटल्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे पवित्र आत्मो शिकयता. And he will help you remember everything that I have told you. तोच आमच्या उगडासाक हाडटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां जेन्ना हिंगासर उतराची परगोटणी जाता तेन्ना आमच्या आदाराक कोण आसा हिंगोर हें उतर उलोवपाक? पवित्र आत्मो. तेंच जेजू हिंगोर शिसांक सांगता. ही वील टीच यू ऑल थिंग्स, नॉट हाफ थिंग्स. वर्दे फुडें आमकां तो शिकयना पूण आमकां पूर्णतायेन सगळें तो शिकयता. पूण केन्ना शिकयता? जेन्ना म्हाका एक आवंडो आसा काळजान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आमकां जेन्ना एक आवंडो आहा हें उतर शिकपाक, हें उतरा उद्देशी आमी आशिर्वादीक जावच्याक आनी हेंच जें आमी आशिर्वादीक जाल्या तें दुसऱ्यांच्याय जिवितान आमी आशिर्वाद जावच्याक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो ह्या स्क्रिप्चराचेर आमी तो एग्जाम्पल घेतलेलो. पूण पवित्र आत्म्या, थँक यू होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्या उद्देशी जेन्ना हांव काल टायम सादताली
तेन्ना म्हाका कळीत जालें की पवित्र आत्मो आमचो सेक्रेटरी जायना, पवित्र आत्मो आमचो बॉस. कित्या खातीर तेंय सांगता. कॅन वी गो टू 14:17 सेम. थँक यू जीसस. हालेलुया. 17. द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ. कितें म्हणटा? द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive. कितें म्हणटा? द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ, स्वताचो आत्मो जो कोण संसार स्विकारिना, मानून घेयना. सिस्टर, कॅन यू रीड इन कोंकणी? तोच तो देवा संबंधी सोत. तोच तो देवा संबंधी सोत. संबंधी देवाचो संबंधी सोत. सोत. उगडापें कोत्ता तो आत्मो. उगडापें कोत्ता तो आत्मो. संसार ताका घेवंक शकना. संसार ताका घेवंक शकना. कित्याक? कित्याक? संसाराक तो दिश्टी पडना. संसाराक तो दिश्टी पडना. आनी संसार ताका वळखना. संसार ताका वळखना. पूण तुमी ताका वळखतात. तुमी ताका वळखतात. कित्याक? तो तुमचे सांगाती आसा. तो तुमचे सांगाती आसा. तुमचे भितर रावता. तुमचे भितर रावता. पवित्र आत्मा खंय हा वस्ती कोत्ता? आमचे भितर. तो येता आनी वयता? ना, तो आमचे थंय रावपाक येयला. आमकां तो हेल्प दिवपाक येयला. ताका लागून ताका हेल्पर, एडवोकेट, स्ट्रेंथनर, स्टँड बाय ही सगळ्या नांवां एकूच पवित्र आत्मो तो. पूण ताका जायतीं नांवां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जेन्ना जेजू संवसारान येयल्लो तो मनशांची सेवा करूंक येयल्लो, रायट? Did he come to serve? Served? Or he came to serve? He came to serve. So जेन्ना जेजू कुडीन आसलो आनी हे उतर शिसांक शिकयतालो, काल आमी शिकताली, जायत्यांनी हे उतर आयकले. पूण सगल्यांनी स्वत मानले? ना. ओके, प्रेज गॉड. सगल्यांनी मानूंक ना. पवित्र पुस्तक म्हणना एकल्यान मानूंक ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा जायत्यांनी स्वत मानले. मेनी बिलीव्ड म्हणटा. कितली ती आमकांय खबर ना. पूण एक जोमो आसलो शिसांचो आनी तो जेन्ना उतर दितालो तेन्ना ते उतराची परगोटणी जाल्ली. पूण सगल्यांनी आयकल्लें पूण तें मानून घेवंक ना. म्हणल्यार तांच्यांनी स्वत मानूंक ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण जेजू जेन्ना कुडीन येयलो, आतां जेजू देवूच, करेक्ट? पूण तो संवसारान येयलो तेन्ना कशे भाशेन येयलो? कित्या खातीर येयलो? ना, मनशाच्या रुपान कुडीन कित्याक ताका येवचो पडलो? देव आत्मो न्हू, करेक्ट न्हू? गॉड इज स्पिरीट. And when we worship God, we have to worship in spirit and in truth. Truth म्हणल्यार सत आनी आत्मो आमच्या भितर जो वस्ती करता पळय तो आत्मो. आनी ह्या जेजू क्रिस्ताक लागून आमकां हो आत्मो फावो जाला. जेन्ना जेजू क्रिस्त संवसारान येयलो ताका मनशा भाशेन कुडीन कित्याक येवचो पडलो? कोण सांगशात? मनशा बरी जियोवपाक. एनीबडी एल्स? कित्या खातीर ताका कुडीन येवचो पडलो जेजूक? पाडन? इन बॉडी, करेक्ट. कित्याक ह्या प्रितुमेचेर अधिकार कोणाक दिला? खरेंच मनशाक दिला? तुमी सगळीं जाणान? सगळीं जाणां मनशाक अधिकार दिला म्हणून? ओ आयजूच थोडीं जाणां आयजूच तुमच्या कानार पडलां की हो अधिकार मनशाक दिला म्हणून प्रितुमेर? सगळीं जाणां? 100%? मनशांक दिला अधिकार? दिला जाल्यार आमी घेता काय? प्रश्न. आमी घेता अधिकार? आमच्या पांयान दूख येयली, आमचे तकली फोडटा, वो आमकां कितें असोत काय आमकां एक भोगोन येता आमच्या कुडीन? जरी तर देवान आमकां अधिकार दिला जाल्यार हें उतर उलोवन आमी हें जें कितें जाता ताका आमी धांवडावपाक नाका. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जेजू येयलो कुडीन कित्याक?
मनशाक ह्या प्रितुमेचेर अधिकार दिल्लो. तेका देव कसो येवंक जायना, तेका आत्म्यान येवंक जायना. ह्या प्रितुमेचेर देवान मनशाक दिला अधिकार. आनी आमी ते जाणा जेनेसीस 1:26. तुम्ही वाचात मागीर जेनेसीस 1:26 म्हणटा. सिस्टर कॅन यू रीड? ब्रदर ही स्क्रीन आलोय नाका. जेनेसीस 1:26 पळोवया आमी, शिकया आमी. देवान म्हटले आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचूया. आनी ओके कितें म्हणटा? देवान म्हटलें आमच्या सारकिलो, आपल्या सारकिलो म्हटला. आमच्या कित्याक म्हटलें ताणें? आमच्या कित्याक म्हटलें? बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. म्हळ्यार पवित्र आत्मो आसलो, पण कितें कोत्तालो त्या टायमार? सदांकाळ आतां आमचे भितर जी येता वस्ती कोता ते भाशेन आसलो ना. प्रेज गॉड. तेका लागून हिंगासर म्हणटा देवान म्हटलें आमी म्हटल्यार देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड. आमी मनशाक रचुया. आतां हें उलोवप जालें मनशाक रचपाचें. फुडें वाच. आनी सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर अंत्रोला वेल्या सुकण्यांचेर पोसपाचे मोनजातीचे सगले रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवंक. कोण तो? देव. शुअर? आमी शुअर? जाल्यार आमी अधिकार घेवंक नाका? आमकां देवान आपल्या पुताक धाडून ह्या संवसारान तेका कुडीन धाडून तो येयलो आमची सेवा करपाक. तो येवंक ना टू बी सर्वड. कोंकणीन कितें म्हणटा उतर? सर्वड? सेवाक न्हू. जेजू सेवा आपल्याक सेवा घेवपाक येवंक ना, पूण तो सेवा करूंक येयला. प्रेज गॉड. एट द सेम टायम तो कुडीन येयला, मनशा भाशेन येयला, पूण तो कोण? देव. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एट द सेम टायम जेजू येयलो कुडीन, पूण त्या टायमार कुडीन पासून येवन सोत मानपाक आगोड जाले. दोळ्यांनी पळोवन सोत मानपाक आगोड जाले. पूण आतां हिंगासो जेजू पवित्र आत्म्याची खबर कोत्ता. द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive. कित्याक म्हणटा द वर्ल्ड कॅनॉट रिसीव? पयल्या जेजूक तो ती सोत मानिना जाल्यार पळोवंक नासलेल्या पवित्र आत्म्याक जो आत्मो तेका कशी म्हणून स्विकारून घेतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. जेन्ना पवित्र आत्मो येयलो तो आमचे थंय रावपाक येयला, वचपाक न्हू. एट द सेम टायम जीसस सर्वंटूय जालो आनी तो आत्म्यान येयलो तेन्ना तो आमकां लिडूय करूंक येयलो. तेका लागून काल आमी शिकतालीं न्हू रोमन्स 8:14. दोज हू अलाव द स्पिरीट टू लीड दे आर द sons and daughters of God. Praise God. Thank you Jesus. Hallelujah. So ingor munta the spirit of truth whom the world cannot receive and take to its heart because it does not see him or know him, but you know him. तुम्ही सगळी वळखतात पवित्र आत्म्याक? कशे भाशेन वळखता? कशे भाशेन तुमची वळख जाल्या पवित्र आत्मो हा म्हणून? देवाच्या उतरा उदेशी. देवाचे उतर आमच्या कडेन उलयत रावता, पूण आमचेर दवरलेले हा आमी ते उतर स्विकारता काय? आमी ते उतर कितें सांगता तें मानून घेता काय? जेजू जेन्ना तेजें मरण जावच्या पयलीं बापान तेका धाडलो तेन्ना तो कुडीन येयलो. तेज्या मरणा उपरांत जेजू तोच जेजू आतां पवित्र आत्मो त्याच जेजू भाशेन येयला, पूण तो आत्म्यान येयला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया.
सो काल आमी एग्जाम्पल घेतलेलो तो कंपनीचो, तो मातसो म्हाका दिसता रॉंग जालो. पूण पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. सो तो कंपनीचो बॉस आसता तो कोण? पवित्र आत्मा. आनी सेक्रेटरी कोण? सेक्रेटरी कोण? हा, सेक्रेटरी कोण? आमी जाली न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता तुमकां? तेका लागून हो स्क्रिप्चर, द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ होम द वर्ल्ड कॅनॉट रिसीव. जोरी तो जेजू कुडीन येवन, आमी काल शिकतालीं न्हू, जॉन 3:16 कितें शिकतालीं? गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओनली सन. Whoever believes in him shall not perish but have everlasting or eternal life. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Spirit of truth whom the world cannot receive. जोरी तर आमी जेजूचो मोग आजून पासून अणभवंक ना, बापान आपल्या पुताक धाडून आपल्या पुताची बोली केली, आनी त्या पुता उद्देशी जी कोण आतां सोत मानता ती साल्वार. सो गरजेचें कितें? गरजेचें कितें? हें सोत मानपाक. टू बिलीव. बिलीव म्हटल्यार कितें? बिलीव म्हटल्यार कितें? एक्शन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेसेज वी हॅव रिसीव्ड. आतां तुमकां ही मेसेज मेवता. कितें मेवता? द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ होम द वर्ल्ड कॅनॉट रिसीव. संवसाराक जायना, आगोड जाता. कित्या खातीर? कित्या खातीर तुमकां दिसता संवसाराक आगोड जाता? ह्या आत्म्यांक, स्वताच्या आत्म्यांक द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ घेवपाक कित्याक आगोड जाता? दिसती पडना म्हणून. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Hallelujah. Okay, we are studying in depth. So can we go from here to Romans 8:14? We'll come back here. Huh? Thank you, Jesus. उडास दोराता हिंचो स्क्रिप्चर तो इचातले हांव आतां ब्रदरीक सांगची ना, तुमी सांगतले हिंचो स्क्रिप्चर घालपाचो तो. For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons of God. सो जेजू येयलो आमची सेवा करपाक, आपल्याक सेवा घेवपाक न्हू, पूण पवित्र आत्मा येयला. जेजू भाशेनूच येयला तो, पूण तो आमकां दिसना. प्रेज गॉड. सो जेजू आनी पवित्र आत्मा सेम. जेजूक पवित्र आत्मा रिप्रेझेंट करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां हिंगर म्हणटा फॉर ऑल हू आर अलाविंग. कोंकणीन वाच. जांकां देवाचो आत्मो चलयता ती सगळीं देवाची भुरगीं. जांकां देवाचो आत्मो चलयता म्हटल्यार आमी तर ह्या पवित्र आत्मे, फॉर ऑल हू आर अलाविंग देमसेल्फ टू बी लेड बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड. आमी अलाव करूंक जाय न्हू. आमी जेन्ना अलाव करता तेन्ना आमी कितें जाता? कितून चलता? पवित्र आत्म्यान. पोतून वाच. जांकां देवाचो आत्मो चलयता, देवाचो आत्मो चलयता ती सगळीं देवाची भुरगीं. देवाची भुरगीं. सो देवाची भुरगीं कोण? प्रेज गॉड. कोंकणीन कितें म्हणटा? जांकां देवाच्या आत्म्यान चलयता ती जावन आसा देवाची भुरगीं. आतां देवाच्या आत्म्यान आमी चलता ओ देवा, इफ वी आर लेड बाय द होली स्पिरीट, आमकां कशे भाशेन कोलीट जाता? आमकां कशे भाशेन कळटा की आमी वी आर रियली लेड बाय द होली स्पिरीट, ओ वी आर आमी पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी चलता म्हणून आमकां कशे भाशेन कळीत जाता? देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार. प्रेज गॉड.
सो हे देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमी जियेतली जाल्यार हे देवाचें उतर आमच्या भितर रिकपाक ह्या काळजान जी हें काळीज जावन आसा तिजोरी ह्या उतराक सांबाळून दवरपाक जाल्यार ह्याच तिजोरेन आमी देवाचें उतर घालीत रावपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज गॉड. फॉर ऑल हू आर अलाविंग. सो आमचेर दवरलेलें अलाविंग म्हणटा themselves to be led by the Spirit of God are sons of God. एक ट्रान्सलेशन म्हणटा are children of God. आमी भुरगीं देवाची. प्रेज गॉड. आमी भुरगीं देवाची जाल्यार आमी भिरांतेन कित्याक पडटा? आमचे भितर तर पवित्र आत्मा वस्ती करता. आमी आबालार कित्याक जाता? एके परिस्थितीन ओ एका सिट्युएशनान आमी कित्याक भिरांतेन बदता? कित्याक आमीच त्या भिरांतेक अलाव केल्या आमच्या भितर रिकपाक. जे भाशेन चोराक तर चोरपाक दार उक्तें दवरलें, चोर पासार जाता दार उक्तें पळयता, चोरिनासतना रावतलो ना. प्रेज गॉड. तेच भाशेन आमी तर हें काळजाचें दार आमचें उक्तें केलां, हे भिरांतीक आमी येवकार दिला जाल्यार भिरांत भितर सरोनासतना रावतली ना. प्रेज गॉड. आतां आमी हें उतर सारकें तर आमच्या काळजान रिगोवन दवरलां की देवान आमकां दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हू पूण पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. जाल्यार कितलेय प्रश्न येवंक आमच्या जिवितान, आमच्या जिवितान कितलेय सिट्युएशन येवंक आमी आलची दवरची ना पूण आमी ह्या उतराचेर स्थिर रावतली. आनी जेन्ना आमी ह्या उतराचेर स्थिर रावता आनी हें उतर आमी मानून घेता, आमच्या जिवितान कसलेय अदृश्ट येवंक, कसलेय प्रश्न येवंक, कसलीय परिस्थिती येवंक आमी भिवचें ना, आलची दवरची ना पूण आमी म्हणटली देवान म्हाका दिला तो आत्मो भिरांतीचो दिवंक ना पूण पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जेन्ना हांव पयलींच उतरान येयल्या तेन्ना हांवूय खूब भिरांतेन आसली. म्हाका पळोवन दिसता तुमकां आतां हांव भिरांतेन आसा? आसली म्हणून दिसता? कित्याक दिसना? स्टार्टिंगाक आसता पूण आमचेर दवरलेलें आहा न्हू, तेका लागून देवाचें उतर फॉर ऑल हू आर अलाविंग देमसेल्फ टू बी लेड बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड आर सन्स ऑफ गॉड. जोरी तर तूं अलाव करिना पवित्र आत्मो सांगता ते भाशेन जियोवपाक, पवित्र आत्मो सांगता तें उतर मानून घेवपाक, जाल्यार आमी आत्म्यान चलोना पूण आमी कुडीन चलता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हांव इतली भिरांतेन भोंवताली की म्हाका क्लासीन बसून भुरग्यापणार हांव इसरोना तें, कित्याक हांव एक टायम देवाक आर्गां दिता, कित्याक ह्या भिरांतेनसून देवान म्हाका भायर काडलां. कित्याक हांव भिरांतेन रावन हांव गुलामपणान जियेताली भिरांतेची. कित्याक म्हाका खबर नासलें पयले सुवातेर म्हजे भितर पवित्र आत्मो वस्ती करता. म्हाका खबर नासली देवान म्हाका दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हू. तुमकां येता भिरांत? तुमकां येता भिरांत? येता की ना? देवान दिवंक ना म्हळ्यार भिरांत येनासतना रावची ना. भिरांत येतली पूण तुमी केजेर दवरलेली आहात देवाच्या उतराचेर. Are you really allowing the Spirit of God to lead you all? Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. आनी आदले तर हांव हेजेर नियाळ करिना पूण आमकां हिंगासर पवित्र आत्मो शिकयता, कोणाक तरी हेल्प जातलें. म्हाका इतली भिरांत आसली, इतली एन्जायटीन बसतालें हांव, इतली घाबरतालें हांव की म्हाजें नांव पासून तर क्लासीन काडलें जाल्यार हांव डेस्का पोंदा वचोन लिपताली. म्हजे भशेन कोण तरी हा हिंगासर? आसलो काय भुरग्यापणार? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. एक सादें इंटरव्यूक वचोंक जाय जाल्यार 4 दीस 2 दीस पयलींच हांव ती स्वात पळोवन येताली. कित्याक? चिंत ना घडयताली की हांव त्या दिसा वयता तेन्ना ट्रॅफीक जॅम आसत ओ म्हाका कितें लेट जायत, हांव इंटरव्यूक पावत ओ ना पावत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हांव खरें स्वत सांगता ना रे म्हाजो घोव आहा जाल्यार तुमी ताका विचारूं येता. काजार जावन पासून एक म्हाका इंटरव्यूक वयचें पडलें, उतरां नासलीं पूण भिरांत येवंक लागली. तेन्ना पासून हांवें ताका येलो 2-3 दीस पयलींच स्वात पळोवपाक. कित्याक जेन्ना आमी आमकां चिंतना येता, हे थॉट्स येता ताका आमी अलाव करता न्हू, तो एक व्हडलो कितें जाता कोट्टा जाता. कित्याक तें एक उतर येयल्लें न्हू आमच्या जिवितान,
तेजेर आमी पोत्तून पोत्तून आमी नियाळ कोत्ता, पोत्तून पोत्तून आमी तेजेरूच मेडिटेट कोत्ता. प्रेज गॉड. आनी आमी गुन्यांवकारी की आमच्याच जिवितान आमी जी फेज आतां आमी वयता ती आमकांच लागून जाल्या. एक म्हटल्यार आमी रॉंग उतर उलयल्या, एक म्हटल्यार आमी चिंतना, एक चिंतप येयल्लें, एक उतर येयल्लें आमच्या मनान, आनी तेजेरूच आमी नियाळ करून करून आतां एक व्हडली कट्टा बांदून जाल्या. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आनी खूब जायते हा, खूब भिरांतेन बसतालें हांव. एक म्हाका कितें घरचो न्यूज पासून येयलो जाल्यार हांव भिरांतेन बसतालीं. कितें जातलें काय तेन्ना हांव कोणाचेर पात येतालीं? पवित्र आत्म्याचेर. दिसता तुमकां? ना, हांव म्हज्याच बळाचेर पात येतालीं आनी हांवूच मांडण्यो काडटालीं. कशें जातलें, कितें जातलें, तयारेन सारकी कशें करप, कितें करप. प्रेज गॉड. कोण तरी हा असो म्हाजे भाशेन हिंगासर आसलो काय? आमी शिकतालीं न्हू सकाळीं सकाळीं काल आमी केन्ना शिकतालीं, आमी एक नवी रचना जेजू क्रिस्तान. द ओल्ड हॅज पास्ड अवे, वी आर अ न्यू क्रिचर इन क्रायस्ट जीसस. हे देवाचें स्वत आमकां हा आनी हो स्वताचो आत्मोय आमकां हा हेजी सोजमणी दिवपाक. पूण आतां म्हजेर दवरलेलें हा, हांव म्हज्या पास्ट लायफाचेरूच हांव नियाळ कोत्ता. हांव पास्टाक आसले तीच चिंतना घडयता, वो हांव खऱ्यांनीच तर नवी रचना जाल्या जाल्यार नवी रचना जेन्ना हांव जेजू क्रिस्तान आहा तेन्ना हांव एक नवी रचना म्हणून हांवें मानून घेतलां. जाल्यार जेजू क्रिस्ताचें स्वताचें उतर जें कितें म्हज्या कानार पडटा तेंच हांव स्वत मानतां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां हो एग्जाम्पल म्हाजोच दिला. अशी तावणी येवंक जाता पोत्तून हांव भिरांतेन भितर सोरोंक शकता? केन्ना? उतर ना तेन्ना. ओ जेन्ना हांव नियाळ करीत रावता, हांव अशी आसलेली म्हजे कडेन जायना, आतांच म्हाका घडलां हिंगर येवच्या पयलीं. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. पूण पवित्र आत्म्यान म्हाका बळान बोल्लें, पवित्र आत्म्यान म्हाका म्हजे कडेन उलयलो. जेन्ना म्हाका सांगलें वचांनी सेशन घे म्हणलें हांव घेना, हांव घेना म्हटलें आनी वचोन खंय रावलें हांव? वॉशरुमान. पूण तेन्ना म्हाका पवित्र आत्मा म्हजेशी उलयलो. काल तूंच न्हू तें शिकोण दितालें पवित्र आत्म्याचेर. पवित्र आत्मा हेल्पर, आदारी, एडवोकेट, तो आमचें सगलें. जाल्यार आमी भिवंक जाता? आतां म्हजेर दवरलेलें हा, हांव खंयचो थॉट अलाव करता? हिंगर येवपाचो ओ कट मारपाचो? कट तर हांव मारता जाल्यार मागीर कितें फावो जाता? तेका हांव खोशी कोत्ता. कोणाक? कोणाक खोशी कोत्ता? सैतानाक. आमी कोणाक खोशी करूंक जाय? देवाक. देवाक खोशी करपाक जाय आमी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो ही जेन्ना भिरांत येवंक लागता न्हू, आमी आमचें तोंड उकडून आमी उलोवपाक जाय. कितें उलोवपाक जाय? देवान आमकां दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हूच, पूण कसलो? पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. तुमकां दिसता आसतलें जी कोण आमची भाव भयणां हिंगर येवन उतर परगोडटा तांकां भिरांत येयना? म्हाका तर आतांच हिंगर येवच्या पयलीं येवंक भितर सोदताली. प्रेज गॉड. पूण आतां म्हजेर दवरलेलें हा, हांव कोणाचो आवाज आयकतां? तेंच सांगता न्हू, तेंच सांगता न्हू. बिकॉज आय अलावड द थॉट. भिरांत येवंक ना म्हणल्यार म्हाका दिसलें ना ना हांव वयची ना. पूण तितूनसून हांव कोणाक अलाव कोत्ता? स्लोली तितूनसून भिरांत भितर सोदता. आतां भिरांतेन तर हांव बोल्लेली जाल्यार हिंगर आसता आसली? आं? भिरांत तर हांवें अलाव केल्ली म्हजे भितर रिकपाक जाल्यार हांव हिंगर आसता आसली? तूं सांग. प्रेज गॉड. सो देवाचें उतर हा, आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. पूण भिरांत येनासतना रावतली? भिरांत येता सैताना कडसून. आनी ते भिरांती उद्देशी तो सगळें आमचे कडेन हा देवाचें उतर तें चोरूंक येता, इबाड करूंक येता आनी जिवेशी मारूंक येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आतां तूं म्हणटा कॉन्फिडंटली येवन उतर परगडटा. तशें तुका दिसता आमच्या जिवितान परिस्थिती येना? आमी ह्या संवसारान आसोसोर आमकां ह्यो परिस्थिती परिक्षा येतल्योच. भयणां शिकयताले न्हू,
आमी जेन्ना इस्कॉलाक वयता तेन्ना बूक पेन घेवन आमी वयता, बेश्टी वयता आमी. कितल्या जाणांनी बूक पेन हाडला आतां हिंगासोर? हाडला की ना? हाडूंक ना पासून जाल्यार आमी दिता न्हू. कित्याक हें उतर जेन्ना आमी बरयता तें उतर आमी बुकारूच बरयना, पूण आमच्या काळजानूय बरयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हांव हें कॉन्फिडंटली कित्याक सांगूंक शकता जाणाय, कित्याक जेन्ना हांव उतराक हांवें सुरवात केल्ली म्हजे भितर उतर नासलें. पयले सुवातेर म्हाका खबर नासली पवित्र आत्मा म्हजे भितर वस्ती कोत्ता म्हणून. पूण जेन्ना म्हाका कळीत जालें वो पवित्र आत्मे ही कूड जावन आसा म्हजी पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी जेन्ना हांव रितीरांक वयतालीं हांव बरयनासली. म्हाका दिसतालें हांव बेश्टी लोकांक दाखोवंक वयता आनी लोकांनी म्हाका पळोवचें की हांव उतरान आसा. पूण हांव म्हाज्याच जिविताक फटयतालीं. कित्याक म्हाज्या भितर उतर ना. गेली, न्हिदली थंय, पोत्तून येयली. प्रेज गॉड. आनी सैतान म्हाका त्या टायमार झॅम घालतालो. कित्याक तेका नाका आसलें ह्या उतराची सोजमणी म्हाका फावो जाल्ली. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. पूण हो देवाचो प्लान आसलो. एक देवाचो प्लान आसलो म्हज्या जिविता खातीर ह्या उतर आतां परगटपाक. जर तर हांव म्हजें आदलें जिवीत पळयत जे जेजून ऑलरेडी खुर्सार खिळायलां जाल्यार म्हाका शक्ती ना हिंगासोर येवन हें उतर परगटूंक. पूण म्हजें आदलें सोयम मेलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कित्याक आय एम अ न्यू क्रिचर इन क्रायस्ट जिजस. हांव तर एक नवी रचना जेजू क्रिस्तान. जाल्यार म्हाका भिरांत हें नासतना रावतली येतली, पूण म्हजेर दवरलेलें हांव त्या भिरांतीक येवकार दितां. हांव ती स्विकारतां. हांव ती भिरांतीक अलाव कोत्तां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमता. प्रेज गॉड. सो आमच्याय जिवितांत जायते अशे प्रश्न आहात, पूण ह्या प्रश्नांतले तर आमकां भायर सरपाक जाय जाल्यार एकूच सोल्युशन तें म्हटल्यार देवाचें उतर. आनी आतांच भयणीन वाचलां न्हू पवित्र आत्म्याचो संबंद. पवित्र आत्म्यान संबंदीत रावपाक. प्रेज गॉड. For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons of God or children of God. Praise God. एक ट्रान्सिशन म्हणटा children of God. So we are all children of God. आतां आमी भिरांतीचेर उलयतालीं म्हणून आनीक एक स्क्रिप्चर म्हज्या काळजाक भोव म्हज्या काळजान आसा तो. 1 John 4:4 कितें म्हणटा? 1 John 4:4 म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो संवसारान आसलेल्या मेळ्या आत्म्या परस अदीक बलिश्ट. सो आतां म्हजेर दवरलेलें हांव मेळ्या आत्म्यांक अलाव कोत्तां ओ पवित्र आत्म्यांक अलाव कोत्तां. तें डिसिजन पवित्र आत्म्याच्यान घेवंक जायना. तें डिसिजन फकत हांवेंच घेवंक जाता. वाच तें 1 John 4:4. Thank you, Jesus. Hallelujah. सोपुल्या भुरग्यानो तुमी आमी कितें वाचलां आतां? दोज हू आर लेड बाय द स्पिरीट ऑफ गॉड आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड और सन ऑफ गॉड. हिंगोर कितें म्हणटा? लिटल चिल्ड्रन, बिलिवर्स, डियर वन्स, यू आर ऑफ God. आमी कोणा कडची? देवाची. And you belong to him and have already overcome them, the agents of the Antichrist, because he who is in you is greater than he Satan. मेळो आत्मा म्हणल्यार कोण? सैतान. Who is in the world of sinful mankind. Sister was कोंकणीन? सोपुल्या भुरग्यानो तुमी देवाची आनीक ताचेर फोटकिऱ्या प्रवाद्यांचेर तुमी जैत वेला. कारण जो तुमचे सोवे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. जो तुमचे सोवे आसा, द वन हू इज इन यू. आनी जेजून
वो आमकां पवित्र आत्मो धाडून दिला आमचे सोवे रावपाक. आमी ते याच्याकीन पयलो स्क्रिप्चर घेतलो तितून आमी पळयलां जॉन 14:17. तो आमचे थंय रावपाक, आमचे सोवे रावपाक आनी आमचे भितर रावपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो जोरी तोर आमचे भितर जियेता तो बोलिश्ट संवसारान आसलेल्या आत्म्या परस जाल्यार आमी आतां भिरांतेन बरोंक जाता. द वन हू इज इन मी इज ग्रेटर म्हणटा, व्हडतो, देन द वन हू इज इन दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराचो म्हणटा मेळो आत्मो व्हडतो न्हू. कोण व्हडतो? पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कॅन वी गो बॅक टू Romans 8:14. For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons of God. तेका लागून देव आमकां उलो मारता म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो. कोण ती भुरगीं? आमी केन्ना जाता? जेन्ना आमी ताज्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी मानून घेता. For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God. आमी तर आत्म्यांक आमच्या जिवितान आमी अलाव कोत्ता आत्म्यान चलपाक, जाल्यार आमी भुरगीं देवाची. तेका लागून तुवें म्हणटा 1 John 4:4, the one who is in me is greater than the one who is in the world. म्हजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो जावन आसा बोलिश्ट. बोलिश्ट म्हणल्यार भियेल्लो ना, पावरफुल. बोलिश्ट संवसारान आसलेल्या आत्म्या परस. सो आतां संवसारांतलो मेळो आत्मो आमच्या चिंतनांनी आमच्या मनान येत रावतलो, पूण तेका तर हांव सबमीट जाता, तेका तर हांव स्विकारता. तेजे चिंतनां म्हज्या मनान येता, जे हांव कितें नियाळटा तें तर पवित्र आत्म्याचें ना, तें मेळ्या आत्म्याचें आसा, जाल्यार हांव कोणाक अधिकार दिता म्हजें जिवीत चलोवपाक? पवित्र आत्म्याक? आर वी रियली लेड बाय द होली स्पिरिट? नो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Hallelujah. Can we go to 15? For you have not received a spirit of slavery leading again to fear. Fear of whom? Fear of God's judgment. But you have received. But उपरांत सोदांत कितें? But येतकूत आमकां कितें फावो जाता? Cancels the previous thing. But you have received the spirit of adoption as sons. आमकां ताणें मानून घेतल्या. But you have received the spirit of adoption. आमकां वो पवित्र आत्म्याचो कितें म्हणटा कोंकणीन वाच? Receive the spirit of adoption as sons. वाच. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बोडटा तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवूंक ना. खरें म्हळ्यार तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला. ताच्या बोळान आबा आबा मुनगे बापा असो आमी उलो मारता. कितें म्हणटा? Sister, can you read little slow so that I can repeat? तुमकां आनी एक पावट भिरांतीन बोडटा तसलो गुलामपणाचो भिरांतीन बोदता तसलो गुलामपणाचो. हिंगासर कितें म्हणटा? For you have not received a spirit of slavery leading again to fear. म्हटल्यार तो गुलामपणाचो आत्मो दिवंक ना म्हणटा. आमकां कसलो आत्मो दिला? भिरांतीक गुलाम जाता तसलो आत्मो दिवंक ना. कसलो आत्मो दिला? बोलिश्ट दिला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. बट यू हॅव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन एज सन्स. पूण आमकां कितें फावो केला? पवित्र आत्म्याचे आमकां एक हाव टू से दॅट, आय डोंट नो, अडॉप्शन एज सन्स.
आमकां अडॉप्ट तुमकां उतर सजमता न्हू आपणायलोली केल्या कोणा उद्देशी आमी आपणायलोली जाल्या बट यू हॅव रिसीव्ड द स्पिरीट ऑफ अडॉप्शन एज सन्स द स्पिरीट प्रोड्युसिंग सनशीप म्हणल्यार स्पिरीट म्हणल्यार एस व्हडली हा म्हणल्यार पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां एक सनशीप मेवता आमकां एक देवाचें भुरगें जावपाक एक दायज फावो जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस बाय वीच वी जॉयफुली क्राय अबा फादर ब्रदर कॅन यू पुट दिस इन KJV सेम वन Thank you, Jesus. For you have not received the spirit of bondage. Bondage, slavery is one thing. एकूच तें तुमकां कसलो गुलामपणाच्या भिरांतीच्या गुलामपणाचो आत्मो दिवंक ना म्हणटा म्हळ्यार तुमी तो आनीक परतून स्विकारी नाकान आमी आसली भिरांतेन पूण आमी कोणा उद्देशी आमकां सुटका फावो जाल्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी फॉर यू हॅव नॉट रिसीव्ड द स्पिरीट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर आतां आमी तर त्या गुलामपणांतली तर मेकळी जाल्या आनी भिरांत येता कशी दिसता जाल्यार म्हजेर दवरलेले हांव ते भिरांतीक स्विकारता काय हांव ते भिरांतीक येवकार दिता काय प्रेज गॉड हांव भिरांत ती मानून घेता काय म्हजेर दवरलेले आसा पूण हिंगासर देवाचें उतर म्हणटा फॉर यू हॅव नॉट रिसीव्ड द स्पिरीट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर कित्याक आमची सगळी भिरांत आमची सगळी पिडा कोश्ट आमचे सगळे त्रास आमची सगळी गोरीबसाण जेजून आपल्याचेर घेतल्या प्रेज गॉड थँक यू जीसस बॉन्डेज अगेन टू फियर बट यू हॅव रिसीव्ड द स्पिरीट ऑफ एडॉप्शन आमकां कसलो आत्मो फावो जाला एडॉप्शनाचो वे बाय वी क्राय अबा फादर प्रेज गॉड 16 17 वाचला कोंकणीन 16 वाच आनीक अशें आमी देवाची भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या बराबर आपुणूच गवायक दिता हिंचो तो 16 द स्पिरीट इटसेल्फ witness with our spirit that we are the children of God. So कोण आमकां भुरगीं म्हणून आमकां खात्री दिता द स्पिरीट ऑफ गॉड सो पवित्र आत्मो तर आमकां खात्री दिता की आमी देवाची भुरगीं म्हणून जाल्यार ह्या पवित्र आत्म्यान आमी आमचो वेळ सारूंक नाका आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या संबंधान रावूंक नाका प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया 17 and if children आणि कितें म्हणटा and if children and म्हटल्यार कितें पयल्या वर्साचें कंटिन्युएशन and if children आतां आमी भुरगीं म्हणून आमकां खात्री कोण दिता पयल्या स्क्रिप्चरान आमी कितें वाचलां होली स्पिरीट and if children कितें म्हणटा आमी तर देवाची भुरगीं then has of God आमी कोण दायजी म्हणटा न्हू कोंकणीन प्रेज गॉड हॅज ऑफ गॉड एंड जॉयंट हॅज विथ क्रायस्ट सो आमी देवाची दायज जाता आनी आमी संबंधान जेजू क्रिस्ताची दायजी जाता प्रेज गॉड थँक यू जीसस इफ सो बी दॅट वी सफर विथ हिम दॅट वी मे बी ऑल्सो ग्लोरिफाईड टुगेदर सिस्टर कोंकणीन वाच भुरगीं म्हणटोच आमी दायजी होय आमी भुरगीं म्हणून आमकां कोही खात्री जाता देवाची भुरगीं म्हणून आमकां कोही खात्री मेवता पवित्र आत्म्या उद्देशी आनी आमी तर देवाची भुरगीं जाल्यार आमी दायजी कोणाची देवाची आनी देवा उद्देशी आमी कोणाची जॉयंट दायजी जाता म्हणल्यार संबंधान जेजू क्रिस्ताची दायजी जाता प्रेज गॉड पोतून वाच भुरगीं म्हणटोच आमी दायजी भुरगीं म्हणटोच आमी दायजी तुमी आयकलां केन्ना फॅमिलीन बी उतर आतां पयशीं सोयरीं आसतात
ती थंय पळयशिल्ली तांकां आमी कितें म्हणटा दायजी. आमकां खबर आसना सारकी कोही रिलेशन, कोही आमचो संबंद, कशी आमची सोयरीगत. आमचे फॅमिलीन एक कोण आसली, आमच्या सनेमा प्रमाणे ती आहली, पूण आमी न्हू कितें आहल्यार तांकां सांगिनासर रावनातली. पूण हें क्लोज बॉन्डिंग ना. पूण कोणाकूय विचारलें, आवयक विचारलें, ओ घरांतल्या मनशां, ती आमची दायजी असो जबाब येतालो. प्रेज गॉड. सो हिंगासोर आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमकां कोलीत जाता पवित्र आत्म्या उदे. खात्रेन आमकां खात्री गावता पवित्र आत्म्याची, देवाची भुरगीं म्हणून. एंड इफ चिल्ड्रन, आमी तर भुरगीं, देन हेज आमी दायजी. आतां दायजी म्हणटा तेन्ना दायजी कोणाची? हेज ऑफ गॉड. आमी दायजी देवाची. प्रेज गॉड. एंड जॉयंट हेज विथ क्रायस्ट. सो जे भाशेन जेजू कुडीन संवसारान येयलो, ताणें आपले मिशन काबार केलें आनी तो आपल्या जनीक परतलो, तेन्ना ताणें आमकां एकली सोडूंक ना. ताणें आमकां जी खात्री दिल्ली, जो पवित्र आत्मो हांव धाडून दितलो, जे मेरेन हांव वचोना पवित्र आत्मो येना. प्रेज गॉड. सो जेजू उद्देशी आमी ते भाशेन दायजी जाल्या. कोणाच्या संबंधा उद्देशी? देवाच्या. अँड जॉयंट हेज विथ क्रायस्ट, इफ सो बी दॅट वी सफर विथ हिम, दॅट वी मे बी ऑल्सो ग्लोरिफाईड टुगेदर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Sojmata. Can we go to thank you Jesus. Hallelujah. John 14:17 again. आता आमी सारकें आयकोया. ब्रदर AMP प्लीज. The spirit of truth whom the world cannot receive. कितें म्हणटा कोंकणीन? तीच लायन वाच. तोच तो देवा संबंदी सोत उगडापें कोत्ता तो आत्मो. सो कोणा उद्देशी हें सोत उगडापें जाता? देवा उद्देशी. कित्याक देवाचो आनी पवित्र आत्म्याचो संबंद आसा. देवानूच पवित्र आत्मो आमकां धाडून दिला आनी देवान तर आमकां धाडून दिला आनी तो पवित्र आत्मो रिप्रेझेंट करता जेजूक. जाल्यार आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या संबंधान रावची गरज. प्रेज गॉड. थँक यू. द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive and take to its heart. आमी शिकताले न्हय, आमचे काळीज जावन आसा बरी माती. काळजान बी पडप म्हटल्यार उतर आयकला आनी सजमल्या. सो एंड टेक इट टू इट्स हार्ट. संवसारान जी हा, जी जेजू क्रिस्तान ना, तांकां आगोड जाता हें उतर काळजाक लावून घेवपाक. तुमी पयलेच फावटी देवाच्या उतरान येयल्या तेन्ना तुमकां सोंपें जाल्लें? जायते येयले न्हू. ट्रायल्स येयल्यो, टेम्पटेशन येयलें, थोड्यांनी हॉलिडे घेवन घराय रावलीं. कित्याक? भिरांतीन. पूण आमी कितें शिकता? तो गुलामपणाचो, भिरांतीचो आत्मो आमी आनी घेवंक जायना. कित्याक आतां आमी एक नवीर वचना. कोणा उद्देशी? जेजू क्रिस्ता उद्देशी. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Hallelujah. The spirit of truth whom the world cannot receive and take to its heart because it does not see him. आमकां दिसती पडटा पवित्र आत्मो? ना. तेका लागून संवसार तयार ना मानून घेवपाक. कोणाक? पवित्र आत्म्याक. कित्याक तो दिसना. प्रेज गॉड. आतां कित्या खातीर मानून घेवपाक तयार ना? कॅन वी गो टू 2 Corinthians 4:4. We'll come back here. Thank you, Jesus. Among them, the God of this world. या संसाराचो देव कोण? सैतान. Praise God. Has blinded the minds of the unbelieving. ऑन बावार्थ्याची ताणे मोना कुड्डी केल्या म्हणटा. To prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ.
सोयतानान कित्याक बावडत्याची मोना कुड्डी केल्या की ती कुड्डी केल्या की ही जी लायट आहा जेजू क्रिस्ता उद्देशी ही लायट आहा ती आमकां दिसोना जावपाक. प्रेज गॉड. टू प्रिव्हेंट देम फ्रॉम सीइंग द इल्युमिनेटिंग लायट ऑफ गॉस्पल. हे उतर म्हटल्यार सगळें उजवाडाचें, काळोखाचें आनी रावपाक चान्स आसा. जेन्ना आतां ह्या रुमान काळोख आसा आनी लायट ऑन करता, काळोख आनीक रावंक शकता ना. प्रेज गॉड. तेच भाशेन ह्या सोयतानान मोना कुड्डी केल्या म्हणटा बावडत्यांची ऑन बावडत्यांची हॅज ब्लायंडेड द माइंड्स ऑफ द अनबिलिव्हिंग टू प्रिव्हेंट देम फ्रॉम सीइंग द इल्युमिनेटिंग लायट ऑफ गॉस्पल. आनी ही लायट वो उजवाड म्हटल्यार जेजू पवित्र आत्मो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. लायट ऑफ द गॉस्पल ऑफ द ग्लोरी ऑफ क्रायस्ट. ही जेन्ना आमी ह्यो उजवाड जो जेजू क्रिस्ता थंय पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां फावो जाता ती जेन्ना आमी स्विकारता तेन्ना कितें जाता? ग्लोरी महिमा कोणाक वयता? जेजू क्रिस्ताक. पूण सोयतानाक नाका ही महिमा जेजू क्रिस्ताक गेलेली. तेका लागून तो आमची मोना ह्या संवसाराचो देव जो आहा तो ऑन बावडत्याची मोना तेणें कुड्डी केल्या. आनी कुड्डी केल्या जाल्यार दिसोना तितून आमकां स्वत मानूंक सोंपें जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. हू इज द इमेज ऑफ गॉड. आनी वो जेजू क्रिस्त जावन आसा एक इमेज कोणाची? देवाचीच. देव कोण? जाणें तुका आनी म्हाका रोचला. कोणा भाशेन रोचला? तुजे आपल्या सारकें. तेका लागून सुरवातेक आमी घेतलोलो गॉड सेड लेट अस मेक मॅन. आमी मनशाक रचुया. आनी कोणा भाशेन रचुया? आमच्या सारकेलो, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारकेलो मनशाक रचुया. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ब्रदर, कॅन यू गो टू John 14:17 again? The Spirit of truth whom the world cannot receive. कित्याक रिसीव करिना? तो दिसोना. कित्या खातीर दिसोना? कित्याक ह्या संवसाराच्या देवान जो सोयतान आसा ताणें ऑन बावडत्याची मोना कुड्डी केल्या म्हणटा. बावडत्यांची केल्या म्हणटा. आतां तुमी हिंगर बसल्यान ती बावडती वय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. ऑन बावडत्याची मोना म्हणटा कुड्डी केल्यात. कित्याक तेका नाका ह्यो जो उजवाड ह्या देवाच्या उतरांतल्यान फांकता तो ऑन बावडत्या थंय पावल्लो. तेका ती ऑन बावडतानूच रावल्ली जाय. प्रेज गॉड. तेका लागून संवसाराक आगोड जाला वो पवित्र आत्म्याक मानून घेवपाक. The spirit of truth whom the world cannot receive and take to its heart. आता आमी रिसीव करीत जाल्यार आमी खंय तें बाळगून दवरता उतर? आमच्या काळजान. आता आमी तर स्विकारिना जाल्यार आमच्या काळजान पडला म्हणून येता? ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. बिकॉज इट डज नॉट सी हिम ऑर नो हिम. डज नॉट सी हिम म्हणटा म्हणजे तांकां दिसोना. तांकां आगोड जाता तांकां दिसोना म्हणून. does not see him or know him. आता see him म्हणटा तेन्ना पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता? दिसता तितून स्वत मानपाक? दिसोना तितून. दिसता तें आमी स्वत मानल्यार कितें जाता? दिसता तें सदांकाळ तोखता? थोड्याच टायमाचें. 2 Corinthians 4:18 म्हणटा न्हू. कितें म्हणटा? सांगात. दिसता तें थोड्याच टायमाचें पूण दिसोना तें सासनीक. प्रेज गॉड. सो जो आतां संवसार जे दिसोना म्हणून मानून घेयना तें कितें? संवसारान पळोवंक ना म्हणून तो मानून घेवपाक तयार ना. कोणाक? पवित्र आत्म्याक. पूण दिसोना तें कितें? सासनीक. कॅन वी गो टू 2 Corinthians 4:18? So we look not at the things which are sin. कितें म्हणटा? So we look not म्हटल्यार आमी दिसती पडटा तितून. So we look not at the things which are sin. आमी दिसती पडटा तितून आमी
खरेंच दिसती पडटा तितून स्वत मानान तुमी खरेंच प्रेज गॉड हिंगासोर म्हणटा सो वी लूक नॉट एट द थिंग्स वीच आर सीन बट एट द थिंग्स वीच आर अनसीन फॉर द थिंग्स वीच आर विजिबल म्हणल्यार आमच्या दिसणेक आहा आर टेम्परल जस्ट ब्रीफ अँड fleeting but the things which are invisible are everlasting and imperishable. Sister, read in Konkani. Thank you, Jesus. म्हणटोच दोळ्यांक दिसती पडटा तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचे ध्यान मन लायना पूण दिसती पडना तसल्या वस्तूंचेर दिसती पडटा त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरता पूण दिसती पडना त्यो सासनाक तोखता सो दिसती पडटा तें कितें उरता उरना थोडोच वेळ उरता आनी दिसती पडना तें सासनाक तोखता प्रेज गॉड एक उदाहरण घेवया पवित्र पुस्तकांतलें जेन्ना अब्रामाक भुरगे नासले तेका देवान कितें दिलें बासावणी दिली ताणें ती बासावणी मानून घेतली पूण ती बासावणी कशी आसा दिसना तितून पूण दिसना तितून ताणें स्वत मानलें कित्याक ती बासावणी म्हणटा इट इज रिटन गॉड हॅज मेड यू द फादर ऑफ मेनी नेशन्स पवित्र पुस्तक म्हणटा की अब्रामाक म्हणटा तुका खूब राष्ट्रांचो बापूय केला आतां अब्रामाक चॅलेंज कितें आहा भुरगो आसा ना तो कितून स्वत मानता दिसती पडटा तितून दिसना तितून दिसना तितून पूण ते दिसना तितून पासून जेन्ना तो थीर रावता स्थिर रावता मानून घेता ते बासावणी आपणायता तेका कितलीं वर्सां लागता 25 वर्सां आमकां 2 दिसूच रावपाक आगोड जाता म्हळ्यार आमी दिसती पडटा तितून स्वत मानता वा दिसना तितून स्वत मानता दिसती पडटा तितून प्रेज गॉड पूण दिसती पडटा तितून तर आमी स्वत मानता जाल्यार तें थोड्याच टायमाचें आनी दिसती पडटा तें कितें आमकां फॅक्ट दिसना तें कितें आमकां सासनीक प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया अब्रामाक पासून त्या टायमार आगोड जाला आसतलें बासावणी स्विकारपाक पूण देवाच्या उतराक ताणें कान दिलो इट इज रिटन दॅट गॉड हॅज मेड यू म्हटल्यार बासावणीच म्हणटा देवान तुका ऑलरेडी केला देवान केला जाल्यार ताणें आतां कितून स्वत मानपाची गरज आसा दिसती पडटा तितून दिसना तितून गॉड हॅज मेड यू द फादर ऑफ मेनी नेशन्स in the presence of in whose presence in the presence of God कित्याक ही बासावणी ताका कोणें दिल्ली देवान दिल्ली तेजे हाजीरपण थंय आसलें in the presence of God in whom he believed देवाच्या हाजीरपणान ताणें ती बासावणी मानून घेतली आमी देवाच्या हाजीरपणान आसता जेन्ना आमी देवाच्या उतरान वेळ सादता पूण आमी तयार आसा ती बासावणी मानून घेवपाक कित्याक देवाचें उतर म्हणटा रोमन्स 4:17 इट इज रिटन दॅट गॉड हॅज मेड यू द फादर ऑफ मेनी नेशन्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड आतां ही बासावणी फकत अब्रामाकूच दिल्ली ही आमकां सगल्यांक पूण तरी पूण अब्रामा भाशेन तर आमच्या जिवितान कसल्याय वाठारान उणेपण आसा जाल्यार हांव कितें उलयतां हांव कित्याचेर स्वत मानता तें दवरलेलें आसा प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया दिसती पडटा तें थोड्याच टायमाचें दिसना तें सासनीक इट इज इटर्नल इट इज एवरलास्टिंग प्रेज गॉड थँक यू जीसस हालेलुया सो इट इज रिटन दॅट गॉड हॅज मेड यू द फादर ऑफ मेनी नेशन्स इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड इन होम यू बिलीव देवाची बासावणी आमकां दर एक घडये दर एक टायम आमकां फावो जाता पूण हांव तयार आसा ती बासावणी स्विकारूंक ती बासावणी मानून घेवपाक हांव दिसती पडटा तितूनच स्वत मानता
जोरी तर हांव दिसती पडटा तितून सोत मानता जाल्यार तें थोड्याच टायमाचें. जोरी तर हांव आयज एक निर्णय घेता, एक डिसिजन घेता म्हज्या जिविता खातीर. अब्रामाचो एग्जाम्पल हांव म्हज्या मोतीन चिंतना घडोयता, तेजे एक वाठार आसलो भुरग्या खातीर. आमच्याय जिवितांत जायते वाठार आसा. जोरी तर हांव ही बसावणी म्हज्या जिवितान आपणायता आनी दिसोना तितून तर हांव सोत मानता जाल्यार म्हाका कितें दिसोना तें सासणीक, एवरलास्टिंग. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. ओके, कॅन वी गो बॅक टू जॉन 14:17. मातसो आनीक हाफ पार्ट आसा तेजो. आतां आमी कितें म्हटलां? दिसोना तितून. ओके. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Spirit of truth, whom the world cannot receive and take its heart, because it does not see Him. तेंकां आगोड जाता संवसाराक मानून घेवपाक दिसोना म्हणून. पूण दिसोना तें कितें? सासणाक तोकपाचें ओ थोड्याच टायमाचें? दिसोना तें. Does not see Him. The Spirit of truth, whom the world cannot receive. वो स्वताचो जो आत्मो आहा तो आमकां स्विकारूंक जायना, कित्याक तांकां तें दिसोना. पूण दिसोना तें कितें? दिसोना तें सासणीक. डज नॉट सी. पूण तेंकां कितें जाय? पोवन सोत मानपाचें. पळयता तें कितें? पळयता तें कितें? सोदां तोकता थोड्याच टायमाचें. पूण दिसोना तेन्ना जेन्ना आमी वो एग्जाम्पल घेतला अब्रामाचो, ताज्या भाशेन तर आमी तयार आसा एक पवित्र पुस्तकांतली बासावणी मानून घेवपाक. जाल्यार आमी जे दिसोना तितून तर आमी सोत मानूंक आयज आमी तयार आसा, जाल्यार तें सोदां तोकता तसलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. डज नॉट सी हिम ऑर नो हिम. नो हिम. आतां नो हिम म्हणटा तेन्ना कितें? आमी देवाक वळखता. देवाक वळखप म्हणल्यार कितें? जाणा जावप. पूण ताका कितें म्हणटा आमी? तुमी आयकलां सासणीक जिवीत? सासणीक जिवीत म्हटल्यार कितें? वॉट इज इटर्नल लायफ? नोईंग द ट्रू सॉवरेन गॉड. स्वताच्या देवाक, देवाची वळख घेवप म्हटल्यार सासणीक जिवीत. आतां तेन्ना तुमी हिंगासर येयनातले, तुमकां आतां हें आयकोन तुमकां हें सोत कळीत जालां. सासणीक जिवीत म्हटल्यार देवा, इटर्नल लायफ इज टू नो गॉड. हें सासणीक जिवीत म्हटल्यार देवाची वळख. कसल्या देवाची? द ट्रू सॉवरेन गॉड. स्वताचो देव. आनी त्याच स्वताच्या देवान आतां आमकां हें पवित्र आत्म्याचें देणें धाडून दिलां आमच्या फायद्या खातीर. ताजेर आमी ताज्या संबंदान आमी एक संबंद बांदून हाडपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. इट सेज इन जॉन 17:3. वाचता? घाली नाका ब्रदर, तेका कोंकणीन वाचूनी. जॉन 17:3. To know means to get into the eternal life. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयलाय त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप हेंच तें सासणीक जिवीत. हें सासणीक जिवीत म्हटल्यार कोणाची? देवाची वळख आनी देवा सांगाता जेजूची वळख. जे भाशेन आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी एक दाय जी जाल्या देवाची, देवाच्या दायच्या उद्देशी आमी जेजू क्रिस्ताची दायजी जाल्यात म्हळ्यार ते कनेक्टेड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सजमता. काल आमी शिकताली न्हू, आमकां सोत कळीत जातले. आतां आमी शिकताली शीस म्हटल्यार कोण जावन आसा शीस? कोण जावन आसा शीस? जेन्ना जेजू शिसांक सांगता देवस्थानान कितें घडटलें,
तुमकां देवस्थानांतले भायर घालतले, तुमकां देवस्थानांतले भायर घालचे घालून तुमकां तुमचो जिवूय काडटले. पूण जेन्ना ते तशें करता म्हटल्यार तांकां वळख ना कोणाची, देवाचीय ना आनी जेजूचीय ना. सो तें गरजेचें न्हू आमी देवाची वळख घेवपाक, जेजू क्रिस्ताची वळख घेवपाक. आनी ही वळख तर आमकां मेवतली जाल्यार ह्या उतरान आमी रिगोन रावपाक जाय. आनी तेंच जावन आसा सासणीक जिवीत. To know the sovereign true God and Jesus Christ. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. काल आमी शिकनासली उडास ना तुमकां? शीस म्हटल्यार कोण? आमी सगळीं शीस न्हू देवाची? कोण 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 शीस? हा? जेजूक सोत मानता. Those who abide in his word. जेन्ना आमी ताज्या जेजूच्या उतरान रिगोन रावता तेन्ना आमी कितें जाता? खरें शीस जाता. आमी फटकिरे शीस केन्ना जाता? जेन्ना आमी उतर आयकता आनी ह्या उतरान रिगोन रावंक आमकां घडना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी फुडें कॅन वी गो देर? John 8:30. Thank you, Jesus. Hallelujah. As he said these things, many believed in him. हे देवाचें उतर आयकलें, सगळ्यांनी स्वत मानलें? Many believed म्हणटा. Sister, you were saying no, only one believed? You got your answer? Praise God. Thank you, Jesus. But we were discussing on yesterday's teaching. Praise God. Thank you, Jesus. As he said these things, many believed in him. 31. So Jesus was saying to the Jews who had believed him. So Jesus आता कोणाकडे उलयता? जुदेवाकडे उलयता. खंयचे जुदेव ते? स्वत मानलेले ते वा स्वत मानूंक ना ते? स्वत मानलेले ते. Who had believed him, if you abide in my word. जोरी तोर तूं म्हज्या उतरान रिगोन रावताय, continually obeying my teachings and living in accordance with them, then you are truly my disciple. So आमी तोर खरे शीस जावंक सोदता. आमकां एक आवडो हा काळजान, एक खरो शीस जावपा खातीर जाल्यार हांवें कितें करचें पडलें? हांवें ह्या उतरान रिगोन रावचें पडलें. थोड्याच टायमाक ओ continuous. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So Jesus was saying to the Jews who had believed him, if you abide in my word, continually obeying my teachings. तूं तर सदांकाल तयार आसा हे शिकोण मानून घेवंक, and living in accordance with them, then you are truly my disciples. आनी तूं तयार आसा ही शिकोण मानून घेवंक आनी हे शिकोवणे प्रमाणे तूं जियोपाक. In accordance teachings and living in accordance with them. म्हळ्यार ते उतरा प्रमाणे जेन्ना आमी रिगोन रावता, उतर सांगता तेंच कोत्ता, तेन्ना आमी कितें जाता? खरें शीस जाता. Praise God. You are truly my disciple. And you will know the truth. कितें म्हणटा? सो कितें गरजेचें? स्वतान रावप, स्वत आपणावप आनी स्वत सांगता तेंच कोरणेन घालप. तेन्ना आमी कितें जाता? खरें शीस जाता. And you will know the truth. ते शीस जातकूच तूं स्वत जाणा जातलोय आनी स्वत तुका सुटका दिता. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sozmota, brother, can you scroll up? 32. So हे उतरान रिगोन रावपाक गरजेचें. ह्या उतरानूय रिगोन रावपाक गरजेचें आनी पवित्र आत्म्याचो संबंदूय घडोवन हाडूंक ह्या उतराचीच आमकां गरज आसा. कित्याक ह्या उतरांतल्यानूच आमकां सगळे सत उगडापे जाता. तेका लागून हो स्वताचो आत्मो येयला. पूण हो स्वताचो आत्मो जो आमकां धाडून दिला तो स्विकारपाक संवसाराक कठीण जाता. कित्याक तो दिसना आनी ताची वळखूय ताका ना.
प्रेज गॉड. सो आमी शिकताले गरजेचें कितें, दिसोना तितून स्वत मानप आनी जाणा जावप, टू नो गॉड. आनी जेन्ना आमी देवाक वळख आमची जाता, आमी ते वळखेन रावता, तेन्ना आमी सासनीक जिवितान आसता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. Thank you, Jesus. And you will know the truth regarding salvation, and the truth will set you free. So, कितें गरजेचें पयले सुवातेर स्वतूच पुरो आमकां सुटका फावो जावच्याक, ओ कितें गरजेचें ह्या उतरान रिगोन रावपाक. To abide in this word and to live in accordance with the teachings. जे कितें आमकां शिकोवन फावो जाता ह्या उतरांतल्यान, तें आमी मानून घेवपाक आनी ताच्या प्रमाणे ती कोरणेन घालपाक, तेन्नाच आमी खरें शिस्त जाता. आनी तें शिस्त जालें म्हणटच तें एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, तेका हॉलिडे बी ना. तेन्नाच आमकां सोत कोळीत जाता. आनी तें सोत जें आमकां कोळीत जाता तेंच आमकां सुटका दिता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. प्रेज गॉड. सो आमकां आनीक एक उदाहरण घेवंक जाता, दिसती पडना दिसोना तितून. ही बासावणी जी हा 1 Peter 2:24 आमकां दिसती पडटा ना, ती बरयल्ली आसा. पूण जोरी तर तूं तयार आसा ती आपणावंक, तेच्या प्रमाणे तुज्या जिवितान ती मानून घेवंक, जाल्यार आमी दिसोना तितून स्वत मानपाक गरजेचें. कित्याक दिसोना तें सासनीक आनी दिसता तें थोड्याच टायमाचें. सो आमचेर दवरलेलें हा, हांव कितें विचून काडटा, दिसती पडटा तें वो दिसोना तें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. प्रेज गॉड. सो देवाचें उतर हें दिसा दिसपटी आमकां आमच्या जिवितान हें बरोवन आनी वतोंक चड गरजेचें. कित्याक त्याच उतरांतल्यान आमकां भावार्थ येता, त्याच उतरांतल्यान आमकां बरेंपण फावो जाता, त्याच उतरांतल्यान आमकां सुटकाय फावो जाता. कित्याक तें सोत जें आमकां कोळीत जाला तेंच सोत आतां आमकां सुटका फावो करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो वील स्टॉप हियर. टायम जालो. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. हांव भावार्थान सोत मानता की ही शिकोवन तुमकां हेल्प जाल्या, आनी ह्या शिकोवणे प्रमाणे आमकां पवित्र आत्मो शिकयतालो कशे भाशेन हो संबंद गरजेचो आनी गरजेचें आमी भावार्थी जावपाक. नारे ऑन भावार्थ्याची मनां कोणे कुड्डी केल्या? सैतानान. तेका नाका वो उजवाड जो ह्या गॉस्पलाक कितें म्हणटा कोंकणीन, शुभ वर्तमानांतल्यान परगट जाल्लो. कित्याक जेन्ना हें शुभ वर्तमान परगट जाता, जेजूचो उजवाड तांचेर फांकता. आनी ह्या उजवाडांतल्यान महिमा फकत जेजूकूच वेता. सैतानाक नाका ती महिमा जेजूक मेवली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो जाता तितली आमी ह्या उतरान रिगोन रावया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी पवित्र आत्म्या सांगाता हो संबंद घडोवन हाडया. जितले हांव देवाच्या उतरान टायम सारता, जितले हांव देवाच्या उतरान रिगोन रावता आनी उतरान रिगोन रावता, तितलें हांव देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे म्हज्या जिवितानूय आपणायता. आनी तेन्ना हांव एक खरो शिस्त जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो वील स्टॉप हियर. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. बापा आमी तुका आर्गां दिता, आमी तुका वाखाणटा ह्या शिकोवणे खातीर, सगल्या बरेपणा खातीर. जें कितें आमी जायते पावटी आमी मानून येयल्या दिसती पडटा तितून ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे. संवसार आमकां शिकयता दिसती पडटा तितून सोत मानप, पूण तुजें राज आमकां शिकयता दिसोना तितून सोत मानप. आनी दिसोना तें सासनीक, दिसती पडटा तें थोड्याच टायमाचें. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां आशिर्वादीक केल्याय दुसऱ्यांच्याय जिवितान आशिर्वाद जावपाक. आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या जिव्या उतरा खातीर. आमी तुका आर्गां दिता बापा
हे उतरा खातीर आमच्या जिविताची सुटका जाल्या. येदे वक्तार आमी सोत मानता बापा. कसली परिस्थिती त्या 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 गुलामपणान आमी आसली, आमी दिसता तेजेरूच आमचें दानमोन आसलेलें, पूण येद्या वक्तार बापा आमी सोत मानता की दिसोना तें सासणीक, दिसोना तें सदां काल तोखता तसलें. सो आमी दिसोना तितून दिसा दिसपोटी आमी बावार्थान सोत मानपाक जाय. आनी हो बावार्थ आमकां तुज्या उतरांतल्यानूच येता बापा. तुजें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां हो बावार्थ येता. तोच बावार्थ आमकां आदार कोत्ता हे सोत मानपाक. आमकां तें काळजीदारपण हाडटा, बोल्डनस हाडटा ह्या उतराचेर स्थिर रावपाक, हें उतर सांगता तेंच करपाक, पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकपाक. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. आमी तुका आर्गां दिता बापा हे स्वाते खातीर. ह्या स्वातेर आनीक आनीक लोक येवन ह्या उतरान रिगोन रावता आनी ह्या उतराक उतर सांगता तेंच कोरणेन घालता आनी देवाचें शीस म्हणून, खरें शीस म्हणून मानून घेता आनी सोत जाणा जाता आनी सोतूच तांकां सोगल्यांक सुटका फावो करता. आमी तुका आर्गां देण्या, पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर तुवें आमकां सोडयलें बापा. गुलामपणाच्या ओतम्यांतली, गुलामपणाचो ओतमो जो भिरांत हाडटा तितूंतली तुवें आमकां सोडयलें म्हूण हांव आर्गां दिता बापा. आमकां तुवें एक नवी रचना केल्या जेजू क्रिस्ता थंय. आमचें सगळें आदलें जिवीत जें आसलें, भिरांतीचें आसलें आदलें जिवीत जें देवाच्या उतरा प्रमाणे नासलें, ह्या संवसारा प्रमाणे आसलें, तें आमी आमचें सगळें तुवें खुरसार खिळायलें बापा. The old has passed away. We are a new creature in Christ Jesus. आनी आमचे हे कुडीन पवित्र आत्मो वस्ती करूंक आयला सदां काल. आमी तुका आर्गां दिता बापा, आमी तुका वाखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड.